आमी गीत घेवया A5 पेज नंबर 3 आत्म्यान सोतान बापा. भुरग्यां भक्तीन सोबल्या गायन करून येता विश्वास दवरून येता बाप्पा मुखार येता आत्म्यान सोतान बापा बसूंक येता तुका आत्म्यान सोतान बापा बसूंक येता तुका. देव म्हज्या आदाराक येता सरस्पोर म्हजो जीव सांबाळटा कुशीन तुका योद्न वोपतलो तूं बोव कोणवालो देखून तुका वाकांतलो. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. सरस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो ह्या मिसा बोल्ले वांटो घेवचे आदी थोडो वेळ शांत रावून आमची खास मागणी देसां जे म्हणून कालच्यान आसात बाबा तो निवाळा देवाच्या हातांत आमी घालुया. आनी हे पवित्र गोड फावो ते पडे सोमार मूग आमची पातकां वळखून घेवया. खालच्यान तांदूळ दोतोल्यांत बॉक्सान दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोदी कोरचे तूं देवाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. सोपोदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सास्त्यांची विताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सरस्परा तुज्या सेवकांची तुजी दयाल दिस्त घाल आनी दयाल्यान तुजे कुरपेची देणी तूं तांची थंय ओदीक ओदीक वाडोय. अशें बाबाशेन बाबातान आमी प्रिती मोगान हुर्बेवन जावन तुज्यो आज्ञा सदांच तिरासोनान पाळूंक ती जागृत आसूं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मिकायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. तुजे पोरजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर. ही पोरजा तुज्या दायजाचो हिण. ती एकसुरी रावता एका रानान आनी सरभोंवती आसात मैदानान. पुर्वीच्या दिसांनी ती करताली तशें आतांय तिका बाशानांत आनी गेलेदान चोरवाक वचून दी. इजिप्तांतलो भायर सोदताय तेन्ना तुवें केलें तशें आतांय आमकां विजमितां पळोवंक निर्मी. तुजे असलो देव आनीकूय आसत. तूं गुन्यांव काडून उडयताय. अपराध रोखडेच भोगशिताय. पोटान राग दवरिनाय पूण दया कोरपान संतोसताय. आनीक एकदां आमची दया कोर. आमचे गुन्यांव पांया तोला मोस्तून तांची कूड कोर. सगळीं आमची पातकां दर्याचे कोरीक उडय. आमच्या पुर्वजांक मागां सोपूत दिलोय ताचे प्रमाणें जॅकोबाक तुज्या विस्वाशीपण कोलीत कोर आनी अब्राहमाक तुजी काकलूत दाखय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. म्हणुया तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या देसाचेर सर्वेस्परा तुजी कोणवालायेची नदर पडली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून पोत्तून हाडलीं.
तुजे पोरजेचे गुन्यांव तुवें बोगशिले तिची सगळीं पातकां लिपोवन नाच केली तुजो राग तुवें पयस केलोय रागान जळटालोय तो तोंड जालोय जबाब तुजी कागलोत आमकां दाखय सर्वेस्परा देवा आमच्या तारोका नव्यान आमकां सोडून एकठांय कर आमचें कितें वायट दिसलां तें उपकार करून विसर आमचे रागा बोरीतूच आसतलोय सदांकाल पिणकेचे पिणकेन तापुनूच रावतलोय जबाब तुजी कागलोत आमकां दाखय सर्वेस्परा नव्यान आमकां जिवन करचो नाय दुनिया तुजे पोरजेक आनीक तुजे सवे संतोश दिवचो नाय तुजी कागलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर जबाब तुजी कागलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया सोमी म्हणटा कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे तांय येतल्या सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं माते प्रमाणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोदली आनी बार उबारून रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें म्हजी आवय कोण म्हजी भाव भयण कोण आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण कोण सरकार आसत्या म्हज्या बापाची खोशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय सोम्याचें शुभ वर्तमान वखणणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबा भयणीनो आज आमी दोनी वाचपां चिंतन आयकल्यांत आनी वाचपां आमकां दोन संदेश दितात पयलो म्हणजे देव काकलुतसार दुसरो म्हणजे जर आमकां देवाची भुरगीं अशीं जावंक खुशी आसा तर आमी सदांच ताची खुशी देवाची खुशी करूंक जाय पयले वाचपां प्रभात मिकायल इजापूर सांगता की देव काकलुतसार जेन्ना जिदेवांनी पोरजेन पातक केलें जेन्ना ते कैदी आसले इजिप्तच्या गांवांत देवान ताका सांडूंक ना ताची काकलूत केली ताका परतून ताका ताचें घर दिलें आनी ताका सांबाळलें खरेंच देव काकलूतसार जेन्ना आमी पातक करता आनी ताचे अशें परतून वेता म्हणटा हांव पातकी हांवें पातक केलां म्हाका भोगोस जेजू म्हणटा तूं भिये नाका हांव आसा तुजे तांय तुजी पातकां भोगशिल्यांत शुभतपण आयकलां की जेजूची आवय जेजूक भेट दिवंक येतात आनी जेजू कितें म्हणटा तें आमी आयकलां जेजू आपल्या आवयचे अपमान करिना पूण तिचे स्तुती करता कित्याक सदांच मारयेन देवाची खुशी केली पयलीं स्वता जेन्ना तिका आपोवणें आयलें देवाचे पोताची आवय जावंक तेणें होयकार दिलो आनी मागीर जेजूक सदां ती सांगात दिलो जेन्ना जेजूक सोंसूंक पडलें तेन्नाय तिणें जेजूक सांगात दिलो अशें करून सदां तिणें देवाची खुशी केली आमी सगळे भाव भयण एके भाशेन देवाची भुरगीं तर आमकां खरेंच देवाची भुरगीं जावंक खुशी आसा
आमी सदांच देवची खुशी करूंक जाय. हें इतलें सोंपें न्हू, कित्याक आमचे जायते आवडे आसात, आमचे जायते खोशयो आसात केन्ना ही वाटेर येतात. खास आमी देवा लागीं मागुया, आमी देवाक पयलो जागो दिवं आनी ताचे खोशये पयल्यो पाळूंक ही कृपा देवान आमकां सदांच दिवंक. आमी गीत घेवया C15 पेज नंबर 34 देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सोबाब दिला, सोबाब जावंदी जिविताचो मोगान केल्ली मिटोनेचो बाप्पा तोशें उतर माता मोगान तुका जिवीत वता, बाप्पा तोशें उतर माता मोगान तुका जिवीत वता. म्हजे बाब आमचें बलिदान देवा बाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रार्थुया. सोरेस्परा देवा नेम कायद्या खाल भेटतलो वेगवेगळ्यो बोलयो एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्णायक पावयल्यो. तुजी भक्ती करतल्या सेवकाचें बलिदान मानून घे आनी जशें आबेलाच्या दानांचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां जोन एकल्यान तुजे वैभवाच्या मानाक केल्ली भेटवणी पवित्र कर हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेद्रा सासनाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोरकालीन सोर्त आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समारंभतां जिव्या बाबतां ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटां. थीर बाबराशेन ताचे मोहिमेक येण्याक ओत्रेकतां. देखून सोड दोर दिवता आनी सातां भक्तां सांगाती थांबोन आसतना तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. होसाना उंचसुर्गी सर्वेस्पराचे नावे येता तो सुभागी. होसाना उंचसुर्गी. सोरेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोयर. देखून देवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यान दाणून ही दाणां पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमेज क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबरां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबा ताचो गोठ संवसाराच्या सोडवणारा तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकलूत कर. देखून सोरेस्परा सुमजुगच्या मोन्नाच्या
आनी पुनोचपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो सोडूनची खास भेटयता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडे रोगतान वांटो घेतले पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी खालती खायेन मागता. सोरेस्परा आके पिलिस्तात पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लिवो आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी, आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रतिमोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनोचपणाचो बरवासद अंतरून गेल्यात त्या सगळे आमच्या बाब मणीचाय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरल्यान समेस्तांक तुज्या मुखामळाच प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमी समस्ताची काकलूत कर म्हणून मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भागवंत जुजे तिचो पोती भागवंत दोड दुतां सोक आनी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सस्तां जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी थंय सांगता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवाचो पिदार बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका ससनांच्या ससनांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोश आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. तुजे सुखाक आनी आमच्या कसेनीक बरवशेन अंतरतल्यान आमकां तुजे उदाक काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनांच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें ज्या दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावताचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलोयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती. शेळयेच्या जेवणा आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सतमातां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मात सगोत म्हजें शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परवीं हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरसलो कोडसर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D38 पेज नंबर 68 सोम्या जेजू ये ये. सोम्या जेजू ये ये आमच्या काळजांत रावूंक ये.
आमच्या खर्चात रावूंक ये बापा कडसून देवून आयलोय आमची सारको मनीस जालोय सासणांक तुझे येवसोड जाले आमचे मदे बिरोड करचे Somia Jesu आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये मनशा सैमान कालतो जालोय चक्रा रूपान दिश्टी पडलोय आमची पातकां शांती तुझी आमकां वांटाय सोम्या जेजू आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये पवित्र आत्म्यान आमकां भरताय बाप्पा सारकी आमकां करताय बाबा तुजी आमी सगळीं धीरान आयल्या तुजी सोरशी Somia Jesu आमच्या काळजात रावूंक ये आमच्या काळजात रावूंक ये प्रार्थुया सरस्परा दोयेन तुजे पुर्जेचो आदार जा सुरींचे गुटांनी तुवें तिका बोल्ल्याय तर पोरणे जिवीत सांडून नवे जिविताक उतरूंक तिका फावो कोर मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सरस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं सुप्रदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन
वचून येयात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शेवराक मागणी. सांत फ्रांसिस्क शेवियरा, जेवचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेवचें नांव आनी सोडूनची बरी खबर परगोटूंक दिसा दिसांनी हितून गेलोय, तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भोरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे दें खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनवतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मा सोबें बापाक वाकाडटा. आमेन. आमी गीत घेवया. F21 पेज नंबर 95 संवसारांत वचूंक जाय.